नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. विशय आसा तो सगळ्या गोंयकारांच्या घोस्ताचो आनी हुस्क्याचो आनी तो म्हळ्यार नुस्त्याचो. कोण जबाबदार ह्या एकूण परिस्थिती खातीर? फॉर्मेलीन आसा फॉर्मेलीन ना हाजे वेल्यान सुरू जाल्लो विशय आज नुस्तें कशें हाडप आनी हाडप काय ना हाजेर पावला. वस्तुस्थिती कितें आनी एक सामकी सादी गजाल आसा ती म्हळ्यार प्रत्येक गोंयकाराक आपले ताटांक नुस्तें पळयतकीर तें खावपाक मातशी कॉन्फिडन्स आसपाक जाय की बाबा आपूण बरें नुस्तें खाता म्हणून. हें करपा खातीर कितें करचें पडटलें हाजी आमी भासाभास करतात. चार मनीस आसात. पयलीं आसात द मॅन हू इज इन द आय ऑफ द स्टॉर्म आनी जांकां आज अख्खें गोंय वळखता एज अ फेस ऑफ दीस कॉन्ट्रोवर्सी. वेलकम टू द शो सर मौलाना इब्राहिम, मडगांवच्या होलसेलर मार्केटाचे अध्यक्ष. दुसरे आसात म्हणजे बरोबर जांकां ह्या नुस्त्याच्या वेवसायाचो भयंकर अनुभव आसा आनी एक ते राजकारणी तितलेच भयंकर. चर्चिल बाब आलेमा, स्वागत तुमचें. तिसरे आसात म्हणजे बरोबर पत्रकार जाणी हो इशू खूब लागीं सावन कवर केला ते गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकर. आनी एक चवथे जांच्या मतदारसंघांतल्यान हें एकूण कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जावन जांच्या सरकाराचेर पावली ते गोवा फॉरवर्डाचे वायस प्रेसिडेंट दिलीप प्रभुदेसाय. स्वागत. हांव सुरवात इब्राहिम बाब तुमचे कडच्यान करता. ह्या डिबेटाक येवचे पयलीं तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी यो डिमांडेड रेजिग्नेशन ऑफ हेल्थ मिनिस्टर. आनी हेल्थ मिनिस्टरान तर सांगलां की तुमी जें पिटिशन दिलां यू कॅन गेट इट इन इज डस्टबीन टुडे म्हणून. कित्याक इतलें बिटर जालां सगळें? आमी गोंयकार हरशीं इतले बिटर न्ही, बट हो जर इशू पळयलो इट इज बिकमींग मोर एंड मोर बिटर एवरी डे. वॉट इज युअर एनालिसीस आनी कितें करपाचें? खंय तरी अशें म्हाका दिसता की आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा तो फेलियर आसा हो इशू सॉल्व करपाक. फाटले 3-4 म्हयन्यान हो इशू चालू आसा. तेकाय खबर आसा एज ए हेल्थ मिनिस्टर हे विदीन 15 days हे सॉल्व करपाक जाय आशिल्लें. हो इशू सबंद देशाचो आशिल्लो पयलीं, स्पेशली इन आसाम. तांची सेम BJP गव्हर्मेंटान जे वरिसाचे नुस्तें येता ते फॉर्म्युला आसा म्हणून 15 दीस बॅन केले तेमी. दिसा 50 ते 100 ट्रक थंयचे नुस्तें वयता ते बॅन केले. विदीन 15 days मागीर रिवोक केले आनी ते चालू आसा. सेम इन केरला, कर्नाटका सगळो इशू जाल्लो आनी तांचे हेल्थ डिपार्टमेंटान ते इशू सिरियसली घेवन विदीन अ डे 2 days कशें ते रिजॉल्व केले. म्हाका अशें कळना की गोंयचे हेल्थ मिनिस्टराक कित्याक सॉल्व करपाक जावना, हो इशू कित्याक जागो दवरला, एक प्रश्न. आनी आयज जे आमी राजिनामे मागला एज ए सिटीजन ऑफ गोवा, सिटीजन ऑफ इंडिया, आमची एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन आसा. आमी प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करता, बॅलन्स शीट आसा, ऑडिट आसा, सगळें आसा. आमी एक मेमोरंडम काल दिता, रिक्वेस्ट केला आयवा फेर्नांडीसाक तूं अपॉइंट करून इमिडिएटली नुस्तें चालू करचें आनी वी वील फॉलो ऑल द मॅक्झिमम ऑल द गायडलायन्स एक्सेप्ट द NOC फ्रॉम PDA आनी MMC बाकी आसा ती मेळटकीर तेय लायतले. पूण इमिडिएटली हे चालू दवरपाक एक रिक्वेस्ट केल्ली आमी. वी आर नॉट आमकां जाय म्हणून अशें कितें आमी ताजेर फोर्स करना. आनी तो विदीन आनी तेय सांगता हांव लेटर आमी केल्लो तो FDA डायरेक्टराक, नॉट टू हेल्थ मिनिस्टर. विदीन 15-20 minutes हेल्थ मिनिस्टर तेंतू कित्याक रिएक्ट जाता? वेर इज FDA डायरेक्टर? ताजेर ती रिएक्ट कित्याक जायना? आनी हेल्थ मिनिस्टर सांगता तुमचे मेमोरंडम आपूण कचऱ्या डब्या उडयता, डस्टबिनान उडयता, अशें कितें? डोंट यू अग्री ऑन वन थिंग की आज गोंयकारांचो तुमच्याच नुस्त्याचेर विश्वास ना जाला and that's a big problem. Yes. Not only from a financial or economic point of view but even from a social point of view. Yes, agreed. आमी तेका लागूनच मागता न्ही. आमी फाटले कितले म्हयन्यान आमी मागता कित्याक तुमी एक लॅब घाला. मडगांव होलसेल फिश मार्केटान तुमी एक FDAची लॅब घातला. लॅब घाला न्ही तुमी, कित्याक घालना सरकार? नाजाल्यार लोकां मदीं कॉन्फिडन्स कसो येतलो? आज 50% लोक नुस्तें खायनात गोंय. बरोबर. चेचल बाब, तुमकां कितें दिसता? दे आर सेइंग दॅट इट्स अ फेल्युअर ऑफ द गव्हर्मेंट. तुमी कोणा रिस्पॉन्सिबल धरतात? बिकॉज तुमकां ह्या वेवसायाचो अनुभव आसा आनी तुमकां खोलायेन सगळी गजाली खबर आहा. म्हगेल्या एक्सपिरियन्स प्रमाणे हांव पयलीं सद्याक परबीन था हेल्थ मिनिस्टर. कित्याक आमी पासून सरकार चलयता आसतना आमकां खबर आसना हे फॉर्मेलिनाची. म्हाका एक खबर आशिल्ली ती हांव 30 वर्सां पासून पावसाचेर आमकां केन्ना नुस्तें मेळनासलें.
पावसाचेर आमी हारें आनीक पारो केन्ना उमेद आमकां करून दवरताले. हय, केन्ना आमकां तळ्याचें उतराण्याचें बी कितें नुस्तें मेळ्ळां न्हंयचें कितें मेळ्ळां खाताले आमी जाल्यार पुरमेत. आतां 30 वर्सां उपरांत हांवें पळयल्लें मदें कंटिन्यू नुस्तें मेळटा धैर्याचें. आतां माय, जून, जुलय, ऑगस्ट हो पळय वेस्ट कोस्ट पळय आहा तो टोटल बंद आसता नुस्तें मारपाचो, टोटल बंद. कित्याक राफ सी आनी नुस्तें मारना. तेन्ना फकत इश्टाक नुस्तें मारतात तामिळनाडू आनीक आमगे हिंगा आंध्रा. आंध्रा आनी तामिळनाडू पळय नुस्तें मारता तें नुस्त्याक गोंयां येवप 48 hours 1000 किलोमिटर आसता तें 48 hours. हे नुस्त्याक कितें जाता फ्रिजान घातलें की ना काळपाक तेंगोडे तितल्यो थिंगा येना आयस प्लांट ना. आनी हे हेका एक कलर नासलें फॉर्मालीन आहा, कलर ना तेका. तेजें उदक करप मारप हाडप. आनी हेका लागून हें आयज दुयेंस वाडलां गोंयचें. आनी हांव तेका हेल्थ मिनिस्टराक हांव कित्याक सॅल्यूट करता. इवन आमचे विजय सरदेसाय तें मात कितें केलें तें कित्याक जें पळय फॉर्मालीन आमकां 40 वर्सां हान आमी तितून आतां आमगे 70 म्हाका 70 जाल्ली हितून आज पासून आमी सुद्दां आजून आमगे येयलें ना दुयेंस. पूण सद्याक त्या टायमाचेर आमगे भुरगेपणाचेर एक कांकर म्हणलें जायत, एक कॅन्सर म्हणलें जायत जाल्यार आखो आळो भितालो. आतां तुमचो दिसाक डिटेक्ट जाता 30 केसो कॅन्सराचे. तुमकां दिसता की मेन रिजन हें आयक एक दोतोर पळय म्हणला पळय त्या दोतोराक हांव ओपन चॅलेंज करता. तो म्हणटा दोतोर त्या दोतोराक केसो दुयेंस लागून म्हाका खबर ना. दोतोर म्हणटा फॉर्मालिनाचेर हें जायना म्हणून कॅन्सर जायना म्हणून तेणें एक इंजेक्शन मारचो ताका कितें जाता तें फॉर्मालिनाक इंजेक्शन मारचो पाहिजे दोतोरान कितें जाता तें ताका. कित्याक हे हेजेर जें पळय विजय सरदेसायन आनी जें पळय हेल्थ मिनिस्टरान डिसिजन घेतलां तें करेक्ट घेतलां. जेन्ना फुली सपोर्टेड. आय एम फुली ओके सपोर्ट. दिलीप बाब म्हाका एक गजाल सांगात. तांचो मुद्दो आहा की सरकारान आतां इतले म्हयने जाले यू शूड हॅव बीन प्रोएक्टीव नॉट ओन्ली इन क्रिएटींग मेजर्स फॉर देम बट एक्चुअली क्रिएटींग फेसिलिटीज ऑन ग्रावंड. कारण अल्टिमेटली कितें आहा ह्यो एकदां फेसिलिटीज जाल्यो तरी ताजें रेगुलर टेस्टींग जावपाक जाय. ताजे खातीर ती लॅब गरजेची. त्या दृश्टींतल्यान पावलां उबारपाक जाय आशिल्लीं. एक्झॅक्टली. आतां चर्चिल बाबान म्हणलें तशें फाटली कितलींशींच वर्सां आमी नुस्तें खाता ते फॉर्मलिनाचो इशू केन्नाच नाशिल्लो. सडनली जुलय 12 तारखेक हो आतां दिवाळेचो सिजन म्हणटा 12 तारखेक हो नवो एक नरकासूर तयार जाला. जुलयाचे 12 तारखेक फॉर्मेलिन आमचे गोंयांत येता तें नुस्तें आसा काय ना तो. आतां हाजेर जर एक गव्हर्मेंट कितें स्टेप्स घेतले ताका डेफिनेटली टायम लागतलो. बिकॉज दीस इज समथींग दीस वॉज अ स्टेटस को दॅट वॉज मेंटेन फॉर सो मेनी इयर्स की भायल्यान नुस्तें येतालें तें टेस्टींग जायनाशिल्लें कांय नाशिल्लें आनी आमी इन गूड फेथ गोंयकार तें नुस्तें खाताले. हो फॉर्मलिन इशू येतकीर इट इज नॉट जस्ट हो नरकासूर जो तयार जाला म्हणटा तो नॉट जस्ट वेदर देर इज फॉर्मलिन इन द फीश ऑर नॉट. इट इज बेजीक गोंयकाराचें मनां जें एक सीड पेरला दुबाव पेरला की प्रत्येक नुस्तें तें खंयचें जावं तो आतां पयर इश्यू आयलो की रापणेच्या नुस्त्याक कोण म्हणलें की फॉर्मेलिन ना म्हणून अशें म्हणजे दीज आर ऑल रुमर्स बींग स्प्रेड ऑन सोशल मिडिया ऑन मिडिया. हाजे खातीर दीस एक्सरसायज वीच हॅज टू बी अंडरटेकन नाव हॅज टू बी टोटली फूल प्रूफ. म्हणजे प्रत्येक गोंयकार जो भायर सरतलो घरा कडल्यान नुस्तें घेवपाक तो होलसेल मार्केटां जावं रिटेल मार्केट जावं तिट्यार जावं ताका एक एश्युरन्स आसपा जाय की आपूण बाबा हें नुस्तें जें घेता घरा कडेन व्हरून आपले फॅमिलीक आपले बायलेक भुरग्यांक जें वाडटा ते नुस्त्या खातीर कसलेंच दुयेंस जावपाक जायना. इट इज नॉट अ सिंपल इशू की नुस्तें टेस्ट केलें रॅन्डम टेस्टिंग केलें आनी फॉर्मेलिन ना. He has raised the issue that the way health minister has reacted to their petition. No, He has no right to be in that chair. I am not aware of the details of how the health minister has reacted, what was the petition. I am not aware of that. But one thing I am confident is that the government is going in the right direction. Health minister has to be commended for whatever he has done so far, and I am confident that he will do much more in the near future to ensure that गोंयकाराच्या मनातलो दुबाव कॉन्फिडन्स एक शाश्वती जाय की आपूण जे नुस्तें घेता तातूंत कसलेच दुयेंस आपल्या फॅमिलीक भुरग्यांक जावपाना. किशोर बाब कोण जबाबदार? हे पळय हांव ह्या विशया कडेन एज अ जर्नलिस्ट म्हणून एका वेगळ्या नजरेन पळयता.
म्हाका दिसता फॉर्मेलिटीचा विशयाचेर आतां चर्चिल बाबान म्हटलें की तेणी परबी दिली कोणाक हेल्थ मिनिस्टराक. हांव चर्चिल बाबाक सांगूंक सोदतां की फॉर्मेलिनचो विशय हो पयली फावट जर्नलिस्टांनी हाडलो. नवीन टायम्स ह्या पेपराचेर जेन्ना न्यूज येयली की गोंयच्या नुस्त्याकान फॉर्मेलिन आसो शकता म्हणून, कारण बाकीच्या स्टेटींनी तशे प्रकार जाले, त्यामुळे वेदर फिश इम्पोर्टेड इन गोवा इज सेफ ऑर नॉट असो क्वेश्चन करपी एक बातमी नवीन टायम्स ह्या इंग्लीश पेपरान येयली आनी थंयच्यान हे सगळे प्रकार सुरू जालो. त्या नंतर जे कितें घडलां आतां एज ऑन नाव दिलीप बाब म्हणटात तशें म्हाका दिसता की सरकाराक फॉर्मेलिनाच्या पेक्षा राजकारण चड पडलां. हो विशय हो पॉलिटिसायज जायत आसा विशय. लोकांचे सेक्युरिटी, लोकांचे हेल्थ ह्या विशया कडेन कोणाचेंच लक्ष ना. एक कारण तुका पयलें कारण हांव सांगता की फर्स्ट म्हणजे फॉर्मेलिन हें जें कितें लिक्वीड आसा, कॅमिकल आसा, त्याच्या पासून कॅन्सर जाता. गोंयांत नुस्तें केरला, तामिळनाडू, ओडिसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका ह्या राज्यासून गोंयांत नुस्तें येता. हो इंटरस्टेट विशय जालो. हो इंटरस्टेट जर विशय आसा जाल्यार गोंयांत ह्या राज्यांनी बाबा फॉर्मेलिनाच्या विशयाचेर कितें जालें हेची गोंया सरकारान म्हायती घेतल्या. ह्या राज्यां कडेन गोंया सरकारान पत्रव्यवहार केला. गोंय सरकारान केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्रीक लेटर धाडला की गोंयांत असो एक विशय तयार जाला जेणे करून भायल्या राज्यांनी जे गोंयांत नुस्तें येता ते फॉर्मेलिन घालून येता, त्याच्यामुळे गोंयांत कॅन्सराचे केसीस वाडल्या. सो कितें हेतून लिंक आसूं शकता काय म्हणून त्या फॉर्मेलिटीचो आनी गोंयच्या हाचेर एक रिसर्च किंवा कितें तरी स्टडी करची पडटली. हें कांयच घडनासतना सगळें थंयच्या थंयच घुंवता. म्हणजे FDA हेल्थ मिनिस्टर आतां जालां कशें की ह्या फॉर्मेलिनाच्या विशयाचेर एक तर फॉर्मेलिन आनी दुसरो इब्राहीम हे दोनूच गोश्टी आहात. ह्या दोनूच गोश्टी फाटल्यान सगळें घुंवता. पयली सुरवात जेन्ना जाली तेन्ना अशें जालें की विजय सरदेसाय हो इब्राहिमाक प्रोटेक्ट करता म्हणून. मागीर तें आतां हळू अशें राजकारण जालें की हेल्थ मिनिस्टर आनी विजय एकठांय जालो आनी इब्राहीम आतां कुशीक पडलो. आतां हेल्थ मिनिस्टर आनी विजयाचो एक ग्रूप एके पद्दतीन उलयता, इब्राहीम आनी तेचे वेवसायीक जे आसात फिश वेंडर्स म्हण किंवा बाकीचे सगळे ते एका ग्रुपान. अशें आतां फायट चल्ल्या. पूण आय एम टेलिंग यू एज अ जर्नलिस्ट आय डोंट सी गव्हर्मेंट इज सिरियस ऑन दीस इशू बिकॉज इट इज अ व्हेरी सिरियस इशू कन्सिडरिंग द हेल्थ ऑफ गोवा. हो विषय बेश्टो चर्चा करपाची आमी खंय तरी तूं म्हणटा की जो सिरियसनेस ऑन ग्राउंड दाखोवपा जाय तो सिरियसनेस ना. ओके, म्हाका एक गजाल सांग, चर्चिल बाबान मुद्दो काडलो की अल्टिमेटली मुद्दो कित्या वयल्यान सुरवात जाता की फॉर्मेलिन आसा काय ना. आनी जेन्ना पावसाच्या दिसांनी हें नुस्तें येता गोंया भितर तेन्ना ऑब्वियसली इशू सुरवात जालो कारण देर वॉज समथींग. आनी तातूंतल्यान आतां हें जालें यू गायज नेवर टूक केअर or took precaution to ensure that the fish is safe. I am asking this very bluntly कारण लोकांक कळपाक जाय. कारण जेन्ना 48 वरां लागतात किंवा मोर दॅन 48 hours लागतात तेन्ना नुस्तें येता त्या नुस्त्याचो भरोसो कितें. जे भाशेन आतां चर्चिल बाबान उलयला फाटले 30 वर्सान भायरचे नुस्तें येता स्टार्ट जालें म्हण. पयलीं ते कितें सुके खाताले नाजाल्यार हेजे खाताले. पूण चर्चिल बाबान फाटले 30 वर्सान कित्याक हो स्टेप घेवना. तो मंत्री जावन आशिल्लो, सगळो जावन आशिल्लो. एक हांव सांगता नेक्स्ट पॉयंट म्हणटा कितें आनी तूं फाटले 30 वर्सान कोणूच टेस्ट करूंक ना. आनी म्हाकाय खरें हांव जुलय 12 तारखेकूच हे फॉर्मलीन नांव कितें म्हणटा ते दिसूच आयकलां. म्हाकाय खबर ना. दुसरी गोश्ट आतां वॉट आर यू क्लेमिंग की नुस्त्या भितर केन्नाच गोंयाक फॉर्मेलिन आयलें ना. आर यू क्लेमिंग दॅट? सी हांव ते मार्केटान पळय फाटले 30 वर्सान 35 वर्सान हांव एजंट जावन नुस्तें भायरचे हाडटा, गोंयचे विकता, सगळें करता. म्हज्या लायफान हांवें आयकूं ना. दिस फ्रॉम माय हार्ट आय एम टेलिंग यू. एक जालें. दुसरी गोश्टी हेणें आतां सरकाराची सिरियसनेसाचेर प्रश्न केलो ताजो पॉयंट सारको आसा. आसाम रुलींग बाय BJP गव्हर्मेंट, देर आर सेवरल स्टेट रुलींग बाय BJP गव्हर्मेंट. ताणें बॅन केलो, 15 दिसान विड्रॉ केलो, 100% बॅन केलो. हे सरकारान गोंयच्या सरकारान तांचे कडेन कित्याक स्टडी करूंक ना. तुमी कशें हे फॉर्मेलिनाचो इशू सॉर्ट आउट केलो कित्याक करूंक ना. आसाम इज अ बीग स्टेट, इज अ नॉर्थ ईस्ट आसा पळय गोंया तेजे आसामान पळय ते फार्म प्रोडक्ट आमी तरी ओशन कॅच आय एम टेलिंग यू ओशन कॅच आसता पळय तातूंत केन्ना कांयच प्रॉब्लेम आसना. दर्याचें नुस्तें खंय तरी फार्म प्रोडक्ट बी आसता पळय फार्म तितूंत घालतात ते आर्टिफिशियल खावळी बिवळी ताका घालतात फार्मा भितर आसपाक शकतात. ते नुस्तें खावन तातूंत कितें तरी मेळपाक शकता. इवन आमचे सुंगटां हे वनामी सुंगटां म्हूण आसता पळय ते कोट्यान टन एक्सपोर्ट जाता. आतां चर्चिल बाबान सांगिल्ले ते भाशेन तेजेर हांव एक रियाक्ट करता.
तो सांगता फार ईस्ट कंट्री ईस्ट कोस्टान ती फेस्टीस ना म्हण आयज फाटले 15 वर्सान ईस्ट कोस्ट इज द नंबर 1 सी फूड एक्सपोर्टर नंबर 1. हाऊ वूड यू रिएक्ट टू इट? कारण तांगे एक मुद्दा तुम्ही म्हणतात की 30 वर्सां येता तुमकां वेल एक्सपिरियन्स आसपा जालो मरे सगळे प्रेसमॅनाक हय जावं तुगेला आंध्रा जावं तामिळनाडू उदकाचें खूब प्रॉब्लेम आसता थिंगा आमकां उदका प्रॉब्लेम ना हिंगा गोंयांत आमचे कडेन 100 मायज आयस प्लांट आहा तें आयस प्लांट ना थिंगा त्या कडेन फ्रिजर आहा हे प्रॉब्लेम कितें जाता तें सांगता हांव नुस्तें एक्सपोर्ट केलें म्हणून कांय ना एक्सपोर्ट करता तूं हान मोन मोताय ना आमी आतां एक्सपोर्ट केलें तेन्ना मोताय ना आमी प्रॉब्लेम कितें जाला जेन्ना नुस्त्याक 1 किलो हाडलें 1 किलो आयस जायो थिंगा तें आयस ना म्हणटकच जें उदकां घालप आनी उडोवप फॉर्मालीन आनी हाडप थिंगा त्यान उडयलें म्हणा कोणें उडयलें म्हणा पूण फॉर्मालीन घालून नुस्तें आहा थिंगा हांव म्हणटा हें नुस्तें बंद जावपाचें जे पळय माय तुजें सोल्युशन कितें? एप्रील मे जून जुलय पळय नुस्तें येता इश्ट कोस्टाचें हें नुस्तें हिंगा हाडपाक जायना बंद जावपाचें आतां दुसरो प्रश्न कितें आहा तो म्हणल्यार गोवोरमेंटान एक्शन केलां गोवोरमेंटान एक्शन घेवन हो आमचो जावं हिंगाचो सेंट्रल मिनिस्टर येयला सुरेश प्रभू येयला तेणें 15 करोडाचे लॅब घालपाक तयार केली हिंगा 15 करोड लॅब घालपाक तयार केला आनी त्या लॅबाचेर न्हू नुस्त्याकूच चॅक न्हू सगळें जेवण चॅक करपाचें आसा दूद चॅक करपाचें आसा फ्रूट चॅक करपाचो आसा व्हेजिटेबल चॅक करपाचो आसा कित्याक लोकांक हायजिनीक जेवण जाता विचाराक कित्याक लोक हांव जाणा 30 वर्सां फुडें कोण मताले रे एकलो मतालो कॅन्सर जावन आतां तुगे जालोलो कॅन्सर यू एग्री विथ दिस की तो चर्चिल बाबाची डिमांड इज व्हेरी सिंपल की ते जे 3-4 म्हयने आसता त्या 3-4 म्हयन्या भितर लोकांनी दुबाव नाका बंद करा हाडपाचें. हांव कितें म्हणटा हेच गोंयचें नुस्तें कितले भायर वता चर्चिल बाबाक विचार तूं गोंय बोटीत धरलें तें नुस्तें कितले भायर वता तो म्हाका सांगता चर्चिल बाबाची बोटीर धरिल्लें तेगे धरिल्लें नुस्तें ते कोण भायर वयता आउट ऑफ गोवा वयता सगळ्यांगे वयता तो प्रश्न वेगळो ते स्टेट खातात एग्री करता खाता ताणें कितें सांगिल्लें आतां ईस्ट कोस्टाचें नुस्तें बॅन करप आतां ते कित्याक कर्नाटका केरला आनी मालवणचें महाराष्ट्राचें नुस्तें बॅन केलें ताजे प्रश्न विचारता हांव कर्नाटका तूं म्हणटा ईस्ट कोस्टाचें बंद कर ईस्ट कोस्टा 2 जाग्यार सांगता तामिळनाडू आनी आंध्राचें कर्नाटका कित्याक बंद केलें आतां महाराष्ट्र बंद तें पळय बंद केलां आतां तें पळय बंद केलां आतां फॉर्मालिनाचें सारको कायदो करतलो जाल्यार ते लॅब बसोवपा जाय ती लॅब बसप 4 वर्सां वयतली ना 4 वर्सां आनी 4 वर्सां धंदो बंद करप 4 वर्सां वचना जेन्ना तेमी सांगलां जे फॉर्मालिटी जी तेमी मान्य केल्या जें पळय ट्रेड तुगेलें लायसन्स आहा तें तरी काडटलो ते सगळें जाग्यार घाला आनी तुमी काडा बंद केलें ना कोणें त्यो वस्तू तुमी जाग्यार घाला आनी काडा तुम ते वस्त जाग्यार ना कितें कोण काडटे एसोसिएशन पळय म्हणटा हें गोंयचें पळय एसोसिएशन पळय आहा तें एसोसिएशन गोंयकारांकूच पळोवपा जाय कित्याक गोंयकारान जर जेन्ना पळय तेन्ना ते एसोसिएशनाचेर सारको जबाब कोटलो गोंयकार आनी बायलो म्हणटा डेफिनेशन कितें हांव बायल म्हणा ना ना तूं म्हणटा आमी गोंयकार आमी गोंयकार गोंयकार पळय म्हणा गोंयकार एकच मिनिट दिलीप बाब म्हाका एक सादी गजाल सांग ताजे मुद्दा 4 म्हयने बंद करपाचे हें करून प्रश्न सुट्टलो प्रश्न केन्ना सुट्टलो की आतां इब्राहिम जशें म्हणटा की ईस्ट कोस्टाचें नुस्तें इतलें एक्सपोर्ट जाता थावजंड्स ऑफ टन्स एक्सपोर्ट जाता ते एक्सपोर्ट जातना जो पळय इम्पोर्ट करता जी कंट्री खंयची आसा ती आनी जो एक्सपोर्ट करता ते उतराचेर काय करता न्ही जस्ट एक्सपोर्ट करतो मनीस फॉर्मालीन ना म्हणटा आनी थंयचो मनीस फॉर्मालीन तुवें ना म्हणलें म्हणून आमी घेता अशें ना न्ही तें देर आर स्ट्रिक्ट देर आर लॅब्स वीच आर सेट अप बाय द एक्सपोर्टर्स देमसेल्स एप्रूव्ड आतां दीस सेम थिंग जेन्ना हांव एक हें म्हणटा की गोंय पळय जें म्हणटा न्ही गोवन स्टँडर्ड्स आर डेफिनेटली मच हायर दॅन स्टँडर्ड्स एनीवेर एल्स इन द कंट्री आसामान नुस्तें तांणी एक्सेप्ट केलें आनी खंय एक्सेप्ट केलें तें हांव मानपाक तयार ना जो पर्यंत आय एम कन्विन्स दॅट आसामान प्रॉपर प्रोसिजर्स फॉलो करून एक्सेप्ट केला ते बेश्टे 15 दिसांनी 15 दीस टोकन बॅन करून मागीर एक्सेप्ट केलें इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर गोवन स्टँडर्ड्स वी हॅव टू हॅव द सेम स्टँडर्ड्स दॅट आर बीइंग रायट नाव फॉलोड फॉर एक्सपोर्ट्स बाय द ईस्ट कोस्ट स्टेट्स सपोज तुम्ही मलेशिया आनी खंय धाडपा खातीर जर टेस्ट करता सगळे नुस्त्याचे आनी मागीर सर्टिफाय करून धाडटा तुम्ही गोंयांत धाडटा थंय तेच करा मरे यू एग्री विथ दिस आय फुल्ली एग्री इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स आमी कितें डिमांड करता सद्याक तुम्ही इमिडिएटली एक कितें तरी लॅब घाला न्ही तुम्ही कशें कॉन्फिडन्स हाडटले फाल्यां समज हांवें लायसन्स घेतलें आतां चर्चिलवान सांगिल्लें लायसन्साक हांवें एप्लाय करून 2 म्हयने जाले लायसन्स तो म्हणपा लागलो आपूण दिता
सगळे केले FDA लास्ट मुमेंटाक ऑक्टोबर लास्टाक आमचे रिवोक करता एक्सक्यूज कितें दिता MMCन NOC दिवना PDN NOC दिवना आमी हांगा बसलेले ते आमी धंदो करता कितें गोंयकारां मारपाक ना गोंयकाराक कितें असले हे करून ना हांव सांगता म्हाका क्लियर करपा दी सी आमकांय पडून गेला आमी रावतात आमी 2 पयशे जोडटात आमकां बी गोंयचे चिंतप आसा गोंयकाराचे आमकां नाका पळय ना ना बरोबर जे बाकीचे नुस्तें हांगा हाडटा न्ही हय. ते कितें सांगता की आमकां NOC दिया ऑन द बेसीस दॅट वी आर डुईंग बिझनेस इन होलसेल फिश मार्केट येस ऑफ कोर्स आय नो ट्रेडर्सांक कितें जालें आय नो ट्रेडर्स जेन्ना इलिगॅलिटी सापडले तांकां जर सोदपाक गेले तांगे एड्रेसूच ना फेक एड्रेसीस that- हॉटेल रूम्स एड्रेसीस तुमचो एड्रेस आसतलो आमी होलसेल दिले फिश आमी दिले मार्केट चल पळय आमकां So- so हो issue तुम्ही solve करपाक जाय. MMCन जे मागला पळय डॉक्युमेंट ते सगळे आमी सबमीट केले आतां मुगेलो एकूच रिक्वेस्ट कितें आशिल्लो जे पळय आतां हे नियर बाय कोस्ट आसा आतां पळय महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्यान चड नुस्तें आतां येता इसवण बिसवण म्हणटा थंयच्यान येता ते स्टेटीक तुम्ही बॅन केला ओपन ट्रक नाका इन्सुलेट गाडी आयक इन्सुलेट गाडी एग्रीड दे हॅव एग्रीड आमी जाता तितले इन्सुलेट गाडीन धाडटा आतां आमी सरकारा कडेन हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन कितें मागता FDA कडेन आमकां तूं FDA ट्रेड लायसन्स दी बेस्ड ऑन ऑल द डॉक्युमेंट्स गायडलायन्स कंप्लीट करून आतां गायडलायन्स कंप्लीट करपाक एक NOC जाय आमकां PDAची नाजाल्यार हेजी MMCची ही कोण चलयता सरकारूच चलयता न्हू सरकारान ताका सांगपा जाय तूं दी म्हण तांकां आमी ऑलरेडी आमी प्रॉपर एड्रेस ऑन दिस पॉयंट तांचो इवन कालचे तेजे पिटिशन केला तातूंत आशिल्लें की 2 म्हयन्याचो टायम दिवचो म्हणून आतां हे तुका एक सांग हेजेर सांगू हेजेर सांगता हांव आतां. तू नाका तांकां 2 म्हयने हेजेर तुका टायम आतां एक सांगू हेजेर हांव तुका एक तांकां सांगू. टायम दिवप ना हेजेर एक सांग तुका आतां हांव. आज पासून मरे 70% लोक नुस्तें खायना सारकें सारकें लोकांक पयलें कॉन्फिडन्स येवं दी नुस्तें खावपाचें तो कसो येतलो तेंच सांगता तुका हांव जेन्ना एक लॅब बसयलो लॅब बसून तेजेर तरी जेन्ना सारकें क्लियरली दाखयलें बाबा हें नुस्तें बरें आहा तेन्ना तो लोकां येतलो नाजाल्यार इश्ना केन्ना तूं तर कितल्यां तरी लॅब पयलीं मागीर इम्पोर्ट हा? लॅब पयलीं मागीर लॅब import. जायच लॅब जायच तो मेरेन ताणी कितें करपाचें इम्पोर्ट बंद करपाचें तें कितें करपाचें तें तुमचोन या मरे ना इम्पोर्ट बंद करपाचें लोकांक आज तुमकां कितें सोदता लोकांक जीव व्हडलो काय तुगे नुस्तें व्हडलें फॉर्मालिना नुस्तें व्हडलें किशोर यू एग्री विथ दिस ना म्हाका सांगा तूं लोकांक जीव व्हडलो काय फॉर्मालिना नुस्तें व्हडलें माझे पयली चल लोकांक सांग ती लोकांक डिसिजन घेवं दी ना मुगे कितें लोकांक डिसिजन घेवं दी तेका बाबा चल लॅब घेना सोड हाडे म्हणून ओके, बरें. आमी लॅब घालण्याचा मागना आमी म्हणटा तूं FDA ऑफिस पयलीं घाल आमी नुस्तें हाडना आमचो पयली डिमांड कितें आशिल्लो FDAची नुस्तें टेस्ट करपाक तूं ऑफिस थंय घाल फाटल्या दिसान चर्चिलान एक मिडियान सांगिल्लें आपूण परबी दिता इवा फेर्नांडीसाक म्हणटे ते बायक आयक तुवें सांगिलां सांगिलां हांव सांगत न्हू अजूनय म्हणा तो अजूनच आतां ताका आमी अपॉइंट करपाक मागता न्ही तूं ताका लोकांचे विश्वास इवाचेर आसा न्ही आमी मागता तूं ताकाच हांव अजून सांगता इवाक हांव कॉंग्रेट करता कित्याक आमी congratulate करता दिले पूण हांव आमी कितें करता म्हणा congratulate. कोणा पळयपण करपाचें तें गोवोरमेंटाक घेता चर्चिल बाब आम्ही फकत डिमांड केला रिक्वेस्ट केला करपा ना करपा ते सरकाराचे आणि सरकार म्हणपा जाता डस्टबिनान उडयता आस्किंग यू दिस व्हेरी फ्रँकली ज्या ऑफिसराक ते सगळे जाण आतां बरे म्हणटात एक वेळ ते वायट म्हणटाले थोडे बरे म्हणटाले आतां सगळे म्हणटात की चल ताजेर इश्यू आसा तुवें म्हणला आतां सांग म्हणटा की तिका अपॉइंट करा आता आनी आज तुमच्या सरकारान स्टँड घेतला की जो मेरेन तिजेर इन्क्वायरी कंप्लीट जायना तो मेरेन आमी कांय करची ना म्हणून सो हें कितें डिले करपाचो प्रश्न आहा काय बेगीन करपाचो प्रश्न आमच्या आहा पार्टीचे मत कितें आहा की इट इज नॉट जस्ट द टेक्निकल पॉयंट की बाबा फॉर्मेलिन आसा काय ना टेस्ट केलें काय ना दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द इशू द इशू इज हॅव्हिंग कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर्स आणि वी ऑल्सो फुली एग्री दॅट इवा फेर्नांडीस अपॉइंट करप आयची घडे इज one small confidence building measure. Yes. Your party will press for that with the health minister. Yes. Your party will press for that. that. किशोर पळय हे कशें जालां जाणा तूं हांवें पयलींच सांगलां की हो विशय मूळ विशया पासून खंय तरी पयस वयता इवाक इन्चार्ज केलो म्हणून विशय सोंपना जाला कशें की खंयचो तरी एक हवालदार चोराक धरता तोच चोराक धरता म्हणून ताका DIG करप अशें जायना इवाची कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ते इवान केली हें कितें जालां हे गोवा फॉरवर्ड सगळे भितर मिक्स जाल्या प्रत्येकाक पयलीं इब्राहीम आपलो मनीस असो दिसतालो आता इब्राहीम आपलो न्हू हे दाखोवपाक सगळे चित्र तयार करतात विषय इब्राहिमाचो ना किंवा विषय पॉलिटिक्साचो ना विषय हा लोकांच्या हेल्थाचो लॅबोरेटरी जर तुमकां करपाची आसा न्हू तुमी वयतात
सुरेश प्रभू कडेन मेळटात, सुरेश प्रभू हांगा येता आनी तो कितें हे पळय क्वॉलिटी कावन्सिल ऑफ इंडिया आनी एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सी हेची तो व्हडली लॅबोरेटरी सेटअप करता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा पळय त्यो गरजेच्योच. पूण एक गोश्ट आसा की नुस्तें जशें गोंयकारांक जाय तसो नुस्त्याचेर पोट भरपी मनीस गोंयकार आसा. आसा ते गोंयकारूच. हय. तांकां जर नुस्तें मेळोंक ना ती विकतली कितें? तेंचो तुमी विशय सॉल्व केलो तो खंय तरी टायम फ्रेमान. हेचो अर्थ तुमी बरें तुमकां कोणी तो सांगता तुम्ही बॅन करू नका, तुम्ही तुमचे कितें आहा ते करा. फाल्यां तेणी हाडलेलें नुस्तें जर फॉर्मेलिनाचें आहा तेचेर करा मरे एफआयआर तुम्ही. एक्शन करा. आम्ही सांगता न्ही तेका घाला भितर नुस्तें. एफडीए दवरा. आमचेर कोण तरी मेळ्ळो हे इलिगॅलिटी मेळ्ळो तू अरेस्ट कर. भितर घाल तेका. आमी आतांय सांगता. तुम्ही म्हणटा गोंयान तुम्ही इम्पोर्ट म्हणटा जाता ते तुम्ही म्हणटा एकूच मिनीट चर्चिल बाब पळय तूं इतली वर्सां गोंयच्या राजकारणान आसा. पेपराचेर बातमी येतूकच सगळे फॉर्मेलिनाच्या फाटल्यान धांवले. हेच्या पयलीं फॉर्मेलिनाचो विशय कित्याक येवंक ना? हेच्या पयलीं लोकांच्या हेल्थाचो विशय तुमकां पॉलिटिशियनांक पडोंक ना? तेन्ना आंध्र प्रदेशासून आनी भायरसून तामिळनाडूसून नुस्तें येयलें नासलें. आणि हांव आजोबा सांगता जेन्ना इवाक आज इतलो आमी डिमांड दिला आनी सारकें फॉरेन तेका कॅपेसिटी केली ताणें. पूण जे तेणें त्या टायमाचेर धोल्या ट्रक तेंचेर पयलीं सगळ्या पनिशमेंट आसपा जाय. मागीर ते कित्याक जावना? तो आजून पनिशमेंट केला. तुजो गव्हर्नमेंट कित्याक करिना तो तेचेर? पनिशमेंट केला. तो पनिशमेंट जेन्ना जालो तेन्ना लोकांकूय मातशें Why government is not registering FIR against फायटिंग ऑलवेज people? कित्याक इवान सगळ्यान मानून गेलो न्हू इवान केलें रायट म्हणून म्हाका जाल्यार तेणें पण केलें रायट हा जाल्यार तांकां पनिशमेंट दिता. exactly. ओके कित्याक ओके जावना म्हाका फायनल दिलीप हांव तुमचे कडच्यान सुरवात करता बिकॉज यू आर दी गव्हर्मेंट एंड माय पॉयंट इज व्हेरी सिंपल की सुरवातीक जशें किशोरान सांगलें हें खूब खतखतें जालें. कोण कोणाचेर बाण मारता, कोण कोणाचेर फार मारता अशें करून सुरवात जाली. आनी आतां एटलिस्ट म्हाका दिसता की चर्चिल बाब आनी इब्राहिम दोन वेगवेगळी बाजूनी आसूं बट दे आर फायनली कमिंग टू अ सेम डिमांड दॅट अल्टिमेटली द कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर आनी ताजे खातीर जें करपा जाय तें करया. सो आतां खंय तरी म्हाका दिसता प्रत्येकाक एक जाणीव जावपाक लागल्या की बाबा हें राजकारण करून हें जावचें ना. दीस इश्यू इज फार मोर सिरियस. तातूंतल्यान सरकार खंय तरी आतां एक मार्गाक लागता. टू लेट बट इट्स नॉट टू लिटल. दॅट्स वॉट आय एम सेईंग. तुमी गोंयकारांक इतलो कॉन्फिडन्स दितात की बेजिकली फुडल्या एक एटलिस्ट म्हयन्यात 2 म्हयन्या भितर टेक्नॉलॉजी वायज वी वील बी वेल इक्विप्ड टू डिसायड वॉट इज सेफ एंड वॉट इज अनसेफ. सी हेल्थ मिनिस्ट्री काय आमची पार्टी कडेन ना. सो कॅटेगोरिकल 1 म्हयनो 2 म्हयने बी अशी दिवपाची हांव आय एम नॉट इन अ पोजिशन टू डू दॅट. बट आय विल एश्युअर ऑल गोवन्स दॅट आमची पार्टी आनी आमची पार्टी तिनी जे मंत्री आहा दे वील डू देअर बेस्ट टू सी दॅट दीस इश्यू इज सॉल्व एट द अर्लियस्ट पॉसिबल. आतां पॉलिटिकींग जालां म्हणटा तें किशोर बाबान सांगलें. पॉलिटिकींग खूब खरें म्हळ्यार पॉलिटिकींग जालां. जेन्ना तो म्हणटा की विजयाक पयलीं दिसलें की इब्राहीम आपलो म्हणून अशें कांय नाशिल्लें तें. विजय सरदेसायन जेन्ना तो हें केल्लें की ते नुस्त्या फॉर्मेलिन ना म्हूण जेन्ना पळय वॉट एवर हॅपन दॅट वॉज आउट ऑफ कन्सर्न बिकॉज ऑफ द पॅनीक इन द पिपल्स माइंड. देयर वॉज एन अननेसेसरी पॅनीक रेज इन द पिपल्स माइंड. आज म्हणजे इतलेंच मुखार आहा की द ओनली सोल्युशन टू दीस थिंग्स इज टेक्नॉलॉजी. No, not just technology. There are other measures also. Right. Small measures But it which should- help a bit. Correct. But it should start with technology. Backed by solid technology. Yes. Backed by a technology that is transparent. And Baba फाले lab. Today you are ensuring that your government will work towards Yes. that. Because नुस्ते गोंयकारपणाचे एक व्हडलो अंश. बरोबर. ताजे खातीर आमी तातूंतल्यान पयस जावपाक तुमचे गोंयकारपणाचे मास वतले आनी कांटोच उरतलो तुमी हो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार. दुसरो पॉयंट कितें ना दुसरो पॉयंट क्विकली म्हाका फायनल फायनल कोता लोकांक थोडो तें जेलो बरें पूण फॉर्मल नुस्तें आयलो बरें. माय फायनल तुमचे ह्या सरकारा कडेन रिक्वेस्ट कितें 1 लायन. म्हजें रिक्वेस्ट अशें की जाता तितले बेगीन फुल फ्लेज जी सांगता ते भशेन 15 कोटीची लॅब म्हणटा ती आनी तुम्ही म्हणटा जाय ते करा टेस्टिंगा खातीर. जाय ते करा स्टार्ट करा. पूण स्टार्ट करता जाल्यार ते लॅब आसपाकूच जाय. म्हाका एक गजाल बरी दिसली आयची डिबेटा भितर की अल्टिमेटली एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडन्स बिल्डींग आनी तें कॉन्फिडन्स बिल्डींग जावप सामकें गरजेचें. आनी किशोरान सांगलें तशें विदावट राजकारण जावप गरजेचें. कारण देर आर सम इश्यूज ज्या इश्यूंचेर आमी कॉम्प्रोमायज करपाक शकनात आनी तातूंतलो हो एक इश्यू. ही जाणीव राजकारण्यांनी दवरची, ट्रेडर्सांनी दवरची. कारण अल्टिमेटली आमी प्रत्येकाच्या आरोग्या कडेन खेळटात. तें खेळप बरोबर न्ही. प्रत्येकान ही जाणीव दवरून त्या दृश्टीन जाता तितले बेगीन ह्यो
टॅक्नॉलॉजी आनी बाकीच्यो उपाय येवजणी करच्यो इतलेंच मागता आनी थांबता. देव बरें करूं.